कोविडाच्या बाबतीत सांगपाचें जाल्यार कालच्यो 3 डेथ तुमकां खबर आसा. परत एकदा की 2 हे ब्रॉड डेथ आशिल्ले, म्हणजे ज्यो डेड बॉडी हाडल्यो उपरांत परत एकदा सांगता की गोंय राज्यानूच फक्त डेड बॉडी सुद्दां जर चुकून खंयच्याय हॉस्पिटलान जर आतां आयली जाल्यार तिका गोवा मेडिकल कॉलेजीन धाडली वता. तिजो थ्रोट स्वॅब घेतलो वता आनी टेस्टिंग केलें वता. दोनूय बी 3 डेथ आशिल्ल्यो दोनूय डेड बॉडी हाडलेल्यो. तांचो मागीर कन्फर्म करपा खातीर थ्रोट स्वॅब काडलो आनी ताजे उपरांत तें कन्फर्म जालें की ते कोवीड पॉझिटिव्ह आशिल्ले म्हणून. आनी तिसरी डेथ जी जाली म्हणजे यंग भुरग्याची, तो किडनी फेलियर पेशंट आशिल्लो. म्हणजे कोमॉर्बीड कंडिशन ज्यांची आसा तांच्यांनी खूब काळजी घेवप हें गरजेचें आसा. कारण कोमॉर्बीड कंडिशन ज्यांची इम्युनिटी कमी आसा तांकां चड प्रमाणात सफर जाता हें आमच्या लक्षांत येवपाक. एक्टीव केसीस कालच्या रिपोर्टा प्रमाणे 1552, रिकवर्ड केसीस 2449 एंड ऑल टुगेदर केसीस इज 4027. आतापर्यंत 1,11,296 जाणांक टेस्ट केले. म्हणजे गोंयच्या 15 लाख पॉप्युलेशनांतले आमी जवळपास 1,11,000 जाणांक टेस्ट केले. ही खूब व्हडली गजाल आसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी आजूय बी कंटिन्युअसली टेस्टिंग हें सुरू आसा. एक्चुली इट इज जांच्या कडेन हांवेंय कलेक्टरा कडेन उलयलो. हांवें ताका सांगलें इट इज नॉट अ कंपल्सरी. फक्त आरोग्य सेतू ज्याच्या कडेन मोबायल आसा तेणी कंपल्सरी डावनलोड करचो, जेणे करून चडांत चड लोकांनी आरोग्य सेतू डावनलोड करपाक जाय म्हणून. हाजो अर्थ ज्याच्या कडेन स्मार्टफोन ना किंवा ज्याच्या कडेन फोन ना ताका कलेक्टरान एंट्री मेळची ना असो चुकीचो अर्थ लावन घेवचो न्हय. हें पयलींच आसा. हांव कलेक्टरा कडेन उलयलो, तेणी सांगलां फक्त स्मार्टफोन आसा ताका आमी कंपल्सरी करचो असो म्हटलां. खरें म्हणजे गोंयांत सगळे एड्युकेटेड लोक आसा. आमच्या सगळ्यां कडेन मॅक्झिमम लोकां कडेन स्मार्टफोन वापरता आनी तरी सुद्दां आमी आरोग्य सेतू डावनलोड करून घेयना. म्हाका दिसता आमी आरोग्य सेतू डावनलोड करून घेवप आनी तेजो ब्लूटूथ ऑन दवरप हें गरजेचें, जेणे पासून आपुणूय सेफ उरता आनी जो पॉझिटिव्ह आसा तोय सेफ उरता. त्या खातीर तेणी हेजो अर्थ असो न्ही की कोणाक सारको कलेक्टरान वचना पासून आडयला असो अर्थ ना. हय, 3 दिसाचो पयलो लॉकडावन आशिल्लो. शुक्रार, शेनवार आनी आयतार खूब मोठ्या प्रमाणात 3 दिसाच्या लॉकडावनाचें लोकांनी पालन केलें, लोकांनी सहकार्य केलें. आनी एक तसो परत एकदा म्हणजे बरो इम्पॅक्ट लोकांचेरूय जालो की आमी जर घरान रावत जाल्यार आमी पयस रावूंक शकता. हाजो इम्पॅक्ट लोकांचेर एखाद्या दिसून आयलो. आनी रातचे 8 पासून सकाळी 6 पर्यंत आमी 10 ऑगस्ट पर्यंत जो जनता कर्फ्यू लागू केला, कंपॅरिजन वीथ द पयलींचे जे ट्राफीक आनी हे जे आसताले ते ड्रॉप जावन आतां गरज आसतलो घरा भायर सरतना दिसता. आमी पळयता की ट्राफीक फ्लो जो आसा रातचो ड्रॉप जावन 20%चेर आयला. म्हणजे नायट शिफ्टीक वचपी किंवा एमर्जन्सी आसपी हेच लोक भायर भोंवताना दिसता. अदरवायज बेश्टे लोक भायर भोंवताना दिसना. आमी एक्सटेंशन करून फक्त मार्मागोवा तालुक्यांत परत 4 दीस पडटलो. सोमार, मंगळार, बुधवार आनी ब्रेस्तार. फाल्यां सांजे म्हणजे परवा सकाळी जर तसो पळोवंक वचत जाल्यार सोंपता. पण थंयसरलो ट्राफीक मुवमेंट थोडोसो चड आसलो, कारण थोडेशे लोक आमी इंडस्ट्रीज आनी बाकीच्या सगळे कडेन अलाव केल्ल्या कारणान थंयसर ट्राफीक मुवमेंट मोठ्या प्रमाणात जातलो. बट लोकांच्या मदीं जागृताय अजुनूय खूब जावपाक जाय. त्या खातीर मार्मागोवा तालुक्यांत सगळ्यात जर आमी कंपॅरिजन जर करीत जाल्यार त्या तालुक्यांत केसीस चड आशिल्लो. अशें आयकूं येता की आनी परत आनी तुमी हें करपाक सोदता ना, अजून तरी डिसिजन ना. भायरसून येवपी ट्रॅव्हलर जे आसा तांच्या खातीर एंटीजन टेस्ट आमी फाल्यांच्यान इंट्रोड्यूस करपाचो विशय आसा. एंटीबॉडी टेस्ट म्हणजे तांच्या मदीं एंटीबॉडी जाल्यो काय ना हें करपा खातीर आमी मांगूर हिल हांगासर आयच्यान एंटीबॉडी टेस्ट जो आसा तो आयच्यान सुरू करता. जवळपास तेजेय आमी मोर दॅन 500 किट्स हे आमचे कडेन अवेलेबल आसा. पयलीं सगळ्यान पयलीं छोटा मांगूर हितूर ते आज केले वयतले. आमचो आमदार बाब कालू सालमेदा ताणें इनिशिएटिव्स घेतल्या आनी थंय सगळ्यात पयलीं कर म्हटलें. इवन दो तेणी म्हटलां की एकदां आमी एंटीबॉडी टेस्ट केल्या उपरांत आमी थंयसले लोक जे आसा आमचे प्लाझ्मा डोनेट करपाकूय बी फुडें येवपा खातीर तयार आसा. तेणी कालूच म्हाका फोन करून आमचे कडेन एंटीबॉडी टेस्ट करात आनी आमचे खुबशे जाण भुरगे जे जर चुकून एंटीबॉडी टेस्ट पॉझिटिव्ह आयले तर दे आर रेडी फॉर द डोनेशन. सर N95 जो मास्क आहा जो विजवाल्स तो बॅन कर म्हटला काल सगळ्या स्टेटींग येयला आनी गोवा गव्हर्मेंटानी सर्क्युलर काडलो. आयज काडला काल सांजचो.